नमस्कार, हांव संध्या गोंयची धूच्या ह्या म्हाज्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी एकच हितून भितर दोन तरेची भाजी पळोवया। एक म्हणल्यार तेऱ्याची भाजी आनी दुसरी मुसगाची पानाची भाजी। ह्यो आतां श्रावण पयलींच मातश्यो मुसगाची भाजी बीन श्रावण पयलींच खावपाक जाय न्ही, श्रावण नंतर खावन कांय फायदो ना। तर हांवें म्हणलें की दोनूय भाज्यो एकच बरोबर कॉम्बो, दोनूय भाज्यो एकाच बरोबर करून दाखयतलें, एक फाटोफाट एक करतलें अशें। तर चलात तर आमी भाजी शिनया चिरया सगळें करया। पयलीं निवडया ही मुसगाची भाजी, ताका आतांच मातशी हें श्रावण पयलीं थोडे दीस पयलीं भरपूर खातात। तर हांवें बी पळय ही हाडल्या, आतां आमी ही निवळ करया। ही पळय जी पळय जून हें आसा पळय न्ही देठ, तें काडपाचें आनी अशी करून ही बारीक बारीक पानां घेवपाची। ही आतां हांवें निवळ केल्या, बारीक बारीक पानां घेतल्यात, फक्त बाकीचे काडून उडयला। आनी आतां आमी शिनया, हो पळय हो तेरो तोय शिनला हांवें, आनी ही मुसगाची भाजी ती शिनून दवरल्या। आतां आमी पयलीं हो तेरो होय शिनून दवरला। आतां आमी पयलीं मुसगाची भाजी करया। कित्याक हांकां दोगांकय मोर ऑर लेस सेम इनग्रेडियंट लागता। तेल अजिबात ना तितून, मातशें तेऱ्यांक मातशें लागता, पूण मुसगाची भाजयेन तेल अजिबात ना। तेला वाट्याची इल्लें उदक घालप। ही तुरची दाळ हांवें पयलीं एक वरभर पयलीं भिजत घातिल्ली, ती घेतल्या। अर्द ह्या भाजयेन घालतलें, अर्द त्या भाजयेन, भिकणांय तशी थोडी अर्द ह्या भाजयेन घेतल्यात आनी थोडी त्या भाजयेन, जी तुमी सांगूय तश्यो थोड्योश्यो हातून घाल्यात, थोड्योश्यो त्याय भाजयेन घालतलें। कांदो फक्त एक्स्ट्रा म्हणटा तें म्हाका फक्त लसूणच धडून आनी भिंडाची सोलां त्या भाजी खातीर वेगळी घेवची पडलीं, बाकीचे सेम। मीठ साखर सगळें, हें सगळें आतां आमी ह्या भाजयेक गॅसाचेर दवरचें पयलीं सगळें घालपाचें आनी मिक्स करपाचें। साखर मीठ सगळें, हें पळय एक ग्लास भर इल्लेशें उदक घातलें। आतां ही गॅसाचेर दवरपाक आमी तयार जाता। हें मातसो अशी मिक्स करून घेवप। कलर सामको अप्रतीम दिसता न्ही भाजयेचो। पयलीं जाणटेलीं म्हणटालीं की ही भाजी खूब पौश्टीक, हें तें खूब अशें खायात अशें करून आमकां बाय फोर्स म्हणटा तशी खावयतालीं। हें आतां मातशें अशी गॅसाचेर दवरलें म्हणटा मातशी आमी उदक सुद्दां थोडें घाला न्ही, अर्द पेलो सुमार। आतां फक्त एक मातसो चाळो मारलो की मातशें आमी धांपून दवरया। आतां फक्त आमची ती भिकणाच शिजपाची आनी तूर दाळ मातशी। ह्या भाजयेक तसो चड वेळ लागना, रोकडीच जाता ही भाजी। बरी कोवळी पानां घेतली न्ही जाल्यार रोकडीच जाता। मुसगाची हांवें पयलां कोणे तरी मुसगाची भाजयेकय बी तेल घातलां। खंयच्या भाजयेक तेल घालप, खंयचे भाजयेक तेल घालप ना, हें मातशें आमकां कळपाक जाय। मुसगाची भाजयेक तेल मातशेंय लागना, ती फक्त उदकानच शिजोवप। आतां परत मातशी उब मारपा दवरया, कित्याक तूर दाळ मातशी शिजूना। बरो खतखतायलो पळय, ऑलमोस्ट आमची भाजी आतां जाल्ली आसा। हितून इल्लीशी आतां साकरेचो पोत ओडोवया आनी सोय।
हितून सैमात बरी कचकचीत घालपा जाय, जाल्यार मागीर तो टेस्ट वेगळोच येता. खरेंच मागीर ती अप्रतीम लागता ही भाजी. मदीं कोण चडशी करूं वचना. श्रावण लागीं दारा कडेन पावलो म्हणटरीच पयलीं करतात. पयलीं फक्त ड्रम स्टिक्सच आमी वापरतात. आनी म्हाका दिसता आतांच हेका कोंब सुद्दां आतांच येवपाक लागतात. आमची भाजी जाल्ली आसा मुसगाची भाजी, ती आतां हांव कुशीन काडटां आनी रोखडेंच आतां हांवें दुसरी आयदन दवरलां. कित्या खातीर? तेरो करपा खातीर, तेऱ्याची भाजी करपा खातीर. पयर हांवें आळू केल्लें, तातूंत वडयो बिडयो घालून तें वेगळे पद्दतीन केल्लें. हें एकदम आमचें सादी पद्दत. आनी आळू कशें इल्लेशें पयर भरपूर केल्लें हांवें वेवस्थीत अशें. भाजी खातीर कितें कितें घेतलां पळय न्ही, फक्त लसूण इल्लीशी एक्स्ट्रा, सोलां हें एक्स्ट्रा आनीक साखर किंवा गोड. हें आळू, आळून इल्लेशें तेल घालां हांवें उदळ. आळून जाय हें तेऱ्यान जाय पडटा इल्लेशें तें, कित्याक ती लसूण मातशी फोडणेक घालचीच पडटा. एक पोत तरी मातसो तेलाचो जाय, पूण मुसगाची भाजयेन न्ही. आतां कांदो घातला पळय न्ही, तो मातसो परतून घेवया. ह्या भाजयेची इम्पॉर्टन्स गांवची परस कोण शहरान रावता पळय न्ही तांकांच चड मेळटा. कित्याक बाजारांत विकपा येताच न्ही, घेवपाची करपाची. भिकणां घालीन ही तूर दाळ, जिती मिरसांगो आनी आतां तो तेरो घालया शिनिल्लो. हें आयदन ल्हानशें दिसता पूण तें ल्हान न्ही, शिस्तरीत सामको पोना वतलो तेरो. आनी सोलां, मीठ, हें सगळें बरें करून परतून घेवया मातशें. आनी मातशें धांपून दवरया. खूब मारलें म्हणटकीर रोखडें एकदम बसतली पळय आं, कमी जातली भाजी. ह्या सायडीन आमी आतां मिक्सर घेतला आनी तितून इल्लेशें वांटण करया आमी. चड मसालो बी कांय ना, फक्त आमचो गोंयचो आमचो जो गरम मसालो आसा पळय न्ही तो घालपाचो आनी हळदीचो पिठो इल्लोसो घालपाचो, बाकी कांय ना. हळदी पिठो इल्लोसो आनी गरम मसालो. इल्लेशें उदक घालून हें वांटून घेवपाचें. सामकी बारीक करपा जाय अशी ना. ह्या सायडीन आमी गॅस पळोवया. गॅस हें धांपिल्लें आसलें न्ही, हें पळय कितली पोनां गेली पळय ह्या भाजी. ओदो सामकें भरून आशिल्लें, जशें काय हितून जावपाच ना अशें दिसतालें. आतां मातशें भिकणां शिजल्या काय तें पळोवपाचें. दोनाकूय चडशें मोरलेस सेम साहित्य आशिल्लें म्हणून हांवें हे दोनूय भाजी एकूच बरोबर एकूच वेळा करून दाखोवया म्हणून अशें ठरयलें. आनी मातशी धांपून दवरपाक जाय. आतां आमी वांटण घालया.
जाय तितली पातळ दाट, खरें म्हणल्यार ही म्हाका भाजीच करपाक जाय दाटशीच अशी, आनी पयर आमी बरें आळू केल्लें फोडणी बिडणी मारून म्हणटा तशें, पूण आतां ही म्हाका भाजीच करपाक जाय आशिल्ली पावा बरोबर खावपाक, कित्या बरोबर खावपाक जाता तशी ती. तेरो म्हणलें की सामकी जिबेक सामको रूच येता. आतां जाय तितली उदक घालून तुमी ही पातळ कितली तुमकां जाय तितली करपाची. हांवें मिक्सर धुवन तें उदक घेतलां आनी आतां मीठ घालया रुची पुरतें. आनी सयेचो पोत. आतां हें मातशें शिजोवपाचें. हांगा हांव सांगूंक सोदतां की म्हाजी ह्यो दोनूय रेसिपी तुमकां कशी लागल्यो, बरी लागल्यो तें जाल्यार लायक करात, बरी लागूना जाल्यार डिसलायकय करात, पूण आनी कॉमेंटान म्हाका सांगात कशी जाली ती. आनी तुमकां जर तर म्हाजी आवडली ही रेसिपी जाल्यार म्हाका सबस्क्रायब करात आनी म्हाज्या चॅनलाक शेअरय करात. चला तर आतां आमी आमची रेसिपी तयार आसा, आमी सर्व करया. ह्यो दोनूय रेसिपी आतां हांव सर्व करता. पयलीं तेरो, आनी ही मुसगांची भाजी. ह्यो एकदम दोनूय भाजयो एकदम ऑथेंटीक गोंयच्या आमच्या एकदम. चलात आतां हांवें सर्व केल्लें आसा. चलात तर परत मेळया अशीच एक नवीन रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं.